सगळ्यांना देव बरे करू. विश्वन स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबाचे जी प्रिमायसीस असली थंयसर एक आमी हो क्लब हाऊस केल्लो कडेन आसा. त्या क्लब हाऊसा भितर एक बॅडमिंटन कोर्ट, सादारणसा एक वॉकिंग ट्रॅक, त्याच बरोबर भितर आउटडोर जिम आणि इनडोर जिम अश्यो आनी तेका टोटल कंपाऊंड आनी कंपाऊंडाचे भायर लायट्यो अशी एक बरी वेवस्था. हांगसर तेजें इनॉग्रेशन जाता. त्याच बरोबर सायडीन आमच्या स्मशान भूमी आसा. ही स्मशान भूमी सगळ्यात पयलीं आमच्या सुवर्णा जामावलीकर जिल्हा पंचायत मेंबर आसतना ताणें तिजें काम हाती घेतलें. तेणें खुबशें काम तेजें केल्लें. तेजे नंतर पेवर्साचें काम जें आसा हें आमच्या नवनाथ नायक हाणें केल्लें. आनी तेजे नंतर मुखार जी आमी हांगसर म्हणजे दरवटो दिसता तो दरवटो, त्याच बरोबर गेट मुखारल्यान आनी फाटल्यान आनी एक शेड ही हांवें म्हणजे जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान ती घेतल्या. त्याच बरोबर आयज मांड जो आसा एक मांडाचे घाटयेर मांड जो आसा ह्या मांडाचें इनॉग्रेशन जाता तो एक जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान आयज तेंचें इनॉग्रेशन जाता. ह्या फंक्शनाक आमचे मदीं खास उपस्थित आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय. हे सगळें काम जें आसा हें हांवें जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान म्हणजे गांवां भितर कितें ना कितें तरी जावपाक जाय. जो सरकार खुबश्यो वेगवेगळ्यो योजना ह्याच सरकारान दिल्ली कडेन आसा, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारानच दिल्ली कडेन आसा. काही लोक कशे आसा अशें उलयता तशेंय उलयता, पूण आयज ह्या सरकारान जे गोश्टी आमकां दिल्यात त्यो फाटल्या खंयच्याय सरकारान दिल्ली कडेन ना. हांव मुद्दम सगळ्यांक सांगता की हांव जिल्हा पंचायत मेंबर जाले नंतर आमकां जो फंड सरकारान दिला त्या सरकारांतल्या फंडांतल्यानच आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाचो प्रयत्न जो आसा हो आमी केल्लो कडेन आसा. हांव मुद्दम नांव घेवपाक सोदता. आमचे मदीं सिद्धार्थ गांवस देसाय आसा. खऱ्यांनीच म्हणजे जेन्ना हांव जिल्हा पंचायत मेंबर जालो त्या टायमाच्या डे वन साकून हांव तेजे बरोबर वावुरतां, तेजे बरोबर सगळे कडेन काम करतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.